बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भोव मोगाचे न्हू तुमकां हर एकल्यांक एक बरो वर्तो कुरपेचो दीस हांव मागतां. भोव पयस सक्रामेंतां स्वामी जेजू हाजत आसतना ताका व्हडा भक्तीपणान आमी स्वागत करया. गव्यान तें गीत कन्नड भाशेंत आसा. आराधने देवा आराधने, प्रभु येसु स्वामीगे आराधने. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. alleluia 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 alleluia. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. alleluia 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 alleluia. स्वाम्याच्या हाजरपणात आमी प्रवेश जावया. पेंतकोस्ताचो अनुभव आमी करया. पवित्र आत्मा आमचेर देवून येवनी. पवित्र आत्मा ताच्या देण्यानी ताच्या फळांनी आमकां नेटोवनी. पवित्र आत्म्यातय बरोवन भोव सक्रामेंतल्या स्वामी जेजूचें आराधना आमी करया. ताजेतान हर एक कुरपा आमी जोडून घेवया. चड आनी चड कुरपेस्त आमी जावया. कुरपेन बरोवन आमची संवसारी जिणी जियोंक देवाचो आधार आमी जोडून घेवया. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ, ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. alleluia 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 alleluia.
एल गिबोर, यहोवा जायरा, यहोवा निसी, यहोवा शम्मा, यहोवा एलोहीम, यहोवा रफा, यहोवा रोही, यहोवा रफीका, एल शडाय. तुका जावर गाणी हुंगलाप ससनाच्या ससना सर पदवीधरा सर सत्यवंता सर बळवंता आमका गुण करतेल्या सर वस्तुबदक सोन दितेल्या. हालेलुया. तुका जाव महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो मी जेजू म्हणता, बी परफेक्ट ॲज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 48. मातेवाचो वांजेल अवसर 5 वळ 40 आणि 8. समी जेजू म्हणटा, जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो गी, तुमी जायचे सर्व बरे. वय मोगाच्या भावा भयणी, म्हज्या तुज्या जिवितांत समी जेजू परतून परतून येता. परतून परतून तो म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता आनी म्हणटा, जसो सर्गीचो बाप संपूर्ण गी, परिपूर्ण गी, सोर बरो गी, तुमी ताच्या भाशेनच बरे जायचे, संपूर्ण जायचे. वय मोगाच्यान आमच्या जिवितांत देव आमकां बरो करूंक आशेता, संपूर्ण करूंक आशेता, परिपूर्ण करूंक आशेता. आज हांगासर एक काजारी थोडे आसा 25 वर्सां तांच्या काजारी जिवितांत संपयल्या. 25 वर्सां संपयता आसतना देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना तांच्या काळजांत, तांच्या मतींत, तांच्या जिवितांत तांची आशा अत्रे कितें, आमचें काजारी जिवीत संपूर्ण जायचें, भोव बरें जायचें, भोव आदर्शवंत जायचें. वय समी जेजू आमच्या जिवितांत येता. आमच्या जिवितांत हर एका संगतींनी आमकां संपूर्ण बरें करूं, परफेक्ट करूं. आमच्या मतीच्या चिंतनांनी, आमच्या काळजाच्या भोगणांनी, आमच्या संबंधांत, आमच्या उलोवण्यांत, काजारी जिवितांत घोवा बायला मदलें जिवीत तें संपूर्ण बरें करूं जेजू आशेता. भुरग्यांचें आनी आवय बापाय मदलें जिवीत बरें करूंक, भुरग्यांनी आवय बापायक विधेय जावचें, वडिलांनी भुरग्यांचो मोग भुरग्यां खातीर आपणाक समर्पण दिवचें. कुटुंबांत प्रायवंतांनी जावं दी, तरणाट्यांनी जावं दी, ल्हानांनी जावं दी, कुटुंबाक समर्पीत जिणी जिवची. ल्हान भुरग्यांनी बरें करून शिकप शिकचें, बरेंशे गूण आपणावचें, पवित्र जावचें, भाग्यवंत जावचें. तरणाट्यांनी बरीं देणी तालेंतां आपणावन बरें काम करून दिसपडतो ग्रास जावन कुटुंबाक आशिर्वाद जावचें. समाजांत कितें तरी बरें करचें. आपल्या देण्यांनी मान गौरव कुटुंबांत जोड घेवचो. व्यापार वहिवट करता आसतना देव आशेता आमी आमच्या जिवितांत संपूर्ण परिपूर्ण जावंक. देव आशेता आमच्या कामाच्या जाग्यार काम करता आसतना परिपूर्ण संपूर्ण जावन कंपनीक बरो लाभ करून दिवंक, त्या इन्स्टिट्युशनाक, त्या संस्थाक लाभ करूंक आनी त्या इन्स्टिट्युशनाक, संस्थाक नावाडदीक जावंक आमी कमो करता आसतना थंयसर प्रमोशन मेळटा, सांबाळ चडटा, कंपनीचें आउटपूट, कंपनीचें प्रॉफीट वाडटा. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत शेताबाटांनी भेळें करतना जावं दी, आमच्या हर एका येवजणेनी, हर एका आमच्या जिविताच्या योजनांनी आमी संपूर्ण जायचे, परिपूर्ण जायते, जैतेवंत जायचे, यशस्वी जायचे म्हणजे जो अपेक्षित. देखून तो म्हणटा, जसे म्हजो सर्गीचो बाप परिपूर्ण गी, तुमी जायचे संपूर्ण आनी परिपूर्ण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजे उपरांत तुमी सांगा, जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो, तुमी जायचे सर्व बरे. जसे सर्गीचो तुमचो बाप तो सर्व परिपूर्ण गी, तुमी जायचे सर्व बरे. मोगाच्यान आमकां संपूर्ण बरो जावंक, बरेपणाचें जावंक समी जेजून आमकां आपोवणें दिलां. हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळो म्हण, बरो तुमच्या बापान तें मेळो म्हण. जो हांव सवांजेल आवस्वर 10 वळ 10, जॉन 10:10. म्हज्या उपरांत हें उतरी मोगाच्यान तुमी सांगा, हांव तुमकां तुमच्या जिवितांत आयलां, हांव तुमच्या जिवितांत आयलां, तुमकां जिवीत मेळो म्हणून, तुमकां जिवीत मेळो भरोन तुमच्या मापान तें तुमकां मेळो म्हण. वय समिया जेजू, तूं म्हज्या जिवितांत ये, तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका अभिषेक कर. तुजें जिवीत म्हजें तें व्हाळोवन दी. म्हज्या जिवितांत भरोन तुज्या मापान, संतोषान, आनंदान, उमेदीन, महिमेन आनी पवित्रपणान जियोंक म्हाका करपा दी. समी जेजू मोगाच्यान तुज्या जिवितांत आसल्यार तुका कांयच उणें ना. कीर्तन 23 पयली वळ म्हणटा, साम 23:1. समी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. समी जेजू जर तर तुज्या जिवितांत आसा तुका कांयच उणें पडना. द्वितीय बुकांत 20 आनी 2 वस्त्रांत 7व्या वळीर आमी वाचता, ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 2 वर्स 7. सर्वेस्पर तुमच्या देवान तुमी हातीक घेतल्या सर कामांनी तुमचेर आशिर्वाद घाला. तुमकां कांयच उणें पडोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमी हाती घेतिल्ल्या सर कामांनी तुमचेर आशिर्वाद घाला. तुमकां कांयच उणें पडोंक ना. वय समिया जेजू, तूं म्हजेर आशिर्वाद घालता आसतना म्हाका कांयच उणें पडना. म्हज्या सर संगतींनी हांव संपूर्ण जाता, परिपूर्ण जाता, भरोन तुमच्या मापान
सकट संगती हांव जोड घेता देखून हांव तुका अर्गां दिता हांव तुजी स्तुती करता हांव तुजें आराधन करता आमच्या कंताराच्या बुकांत आमी कंतार नंबर B4 काडया B4 पान नंबर 9 आनी 7 97 अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नांवाची स्तुती करया तुमी आज जेजूच्या नांवाची स्तुती करून ताका अर्गां आनी हुकळाप दिता आसतना चड आनी चड पवित्र आत्म्यान आमी भरतले हांव आमच्या सर गरजांनी देव पावतलो आमी जें कितें मागता तें सगळें देव आमकां दितलो भावार्थान आनी विश्वासान बापाय सक्रांतीचें आराधन आमी करया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया सुम्यान केल्यात कितली विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता महिमा गासता ताची कृत्यां मानक ताच्या आमी गावया सोम्यान केल्यात कितली विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता महिमा गासता ताची कृत्यां मानक ताच्या आमी गावया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया सर्ग संसार ताणे रचला खाना जेवणान आमकां पोसला वायटा विघ्नांत येदोळ राखला पिळे शिळेन ताणे सांबाळला सर्ग संसार ताणे रचला खाना जेवणान आमकां पोसला वायटा विघ्नांत येदोळ राखला पिळे शिळेन ताणे सांबाळला अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया सतानी तीन तो सल्ला मोगामय पासान भरला सदा विश्वासी तो उरला खालतो जावन तो जियेला सतानी तीन तो सल्ला मोगामय पासान भरला सदा विश्वासी तो उरला कालतो जावन तो जियेला अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया
Hallelujah, 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 Hallelujah. मरकर Hallelujah, Hallelujah. जान का हुगड़ा तुका जय जय तुका Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. He has made everything beautiful in its time. He has made everything beautiful in its time. आमच्या कोंकणी भाशांतरान आमकां वाचूंक मेळटा उपदेशकाचो बूक आवसवर 3 वळी 1. ताणें सगळ्यो वस्तू तांच्या काळार पुर्त्यो केल्यात म्हणजे संपूर्ण परिपूर्ण केल्यात वा सोबीत सुंदर अपुर्बेचे केल्यात. देवाक एक काळ आसा त्या काळार तो आमच्या जिवितांत सकट संगती सोबीत सुंदर आनी अपुर्बेच्यो करता ताचे येवजणे प्रमाणे. पूण ताचे येवजणे आमच्या जिवितांत जारी जायत जाल्यार आमी आमकांच देवाच्या हातान समर्पण दिवची आनी ताच्या हातान समर्पण दिता आसतना आमच्या जिवितांत सकट संगती तो बरें करता. ह्या दिसांनी एक भयण सेलेस्तीन मकवान म्हणून इस्रायल तावन हांगासर फोन करून तांच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण ती सांगता. मुंबय तावन तिच्या पतीनी नाजरेत मकवानांनी फोनार आमकां सांगलें जावन आसा. ताचो भुरगो स्टीवन तो बोटी तारवाचेर तो काम करता. ताच्या भयणीचें काजर जाल्लें गांवाक आयिल्लो ताका पोटांत विशेश दूख आयली. डाक्टर लागीं गेल्ल्या वेळार डाक्टरान सगळे परीक्षा टेस्ट चिकित्सा करतात ते करून जाल्या उपरांत तांणी म्हळें तुज्या पोटांत गॉल ब्लाडरांत फातर आसात म्हळ्यार तुज्या पिंता भितर फातर आसात. ऑपरेशन करून तें गॉल ब्लाडर काडीचें आस्पत्रेक भरती जायचें आनी तो वेळ दीस नेम्यारलो. आस्पत्रेक गेलो आनी ऑपरेशनाक सर्जरीक सगळी तयारी जाली. ऑपरेशन थिएटराक हाका न्हिदोवन व्हेलें आनी थंयसर अनस्थेशिया दिलें आनी अनस्थेशिया दिल्यार ही ताका मोत सुकोवंकूच ना. ही डीड नॉट बिकम अनकॉन्शियस देखून ताका पाटी भायर हाडचें पडलें. 2 फावटी अनस्थेशिया दिल्यारय ताका बरें जावं म्हळ्यार तो मतीर ना जावं ना या मोत सुकोवं ना ताची देखून सर्जरी करूंक जायना ताका फाटीं हाडलें. त्याच दिसांनी हांगासर मिसाचें बलिदान आनी आराधन जाता आसतना आराधना वेळार ताचें नांव उलो केलें. ती यूट्यूबाचेर हरी एकलें पळयता आवय बापूय पूत धूव आनी कुटुंबाची सगळीं. आराधना वेळार नांव उलो केलें स्टीवन मकवान. स्टीवन मकवान देव तुज्या जिवितांत एक अजाप करता विधमीत करता. देव तुका गूण करता. देव तुका बरें करता. सर्जरीची गरज ना तूं बरो जाताय. आनी हांगासर तावन देवूच तांचे लागीं उलयलो. तो फाटीं आयलो तितल्यार आवयन आनी बापायन हें आराधन पळयलें देखून ताका म्हळें आमी घरा या उपरांत आनी एक आस्पत्रेक या म्हणून. डाक्टरान म्हळें घरा वचूंक जायना परतून ती सर्जरी करूंक प्रयत्न करतले म्हळ्यार तांणी म्हळें उपरांत आमी पळोवया आनी एका म्हयन्या उपरांत म्हूण फाटीं आयली आनी एका व्हडल्या आस्पत्रेक वचून थंयसर सगळे टेस्ट केले आनी थंयसर सगळे टेस्ट करून पळयत आसतना थंयचो डाक्टर म्हणटा हांगासर खंयच्याच रिपोर्टांत थंयसर गॉल ब्लाडरान फातर ना देखून ताका सर्जरीची गरजच ना. देखून तांकां इल्लो दुबाव जालो वैगी न्ही कोणना म्हणून. मागीर एक हप्त्या उपरांत परतून परीक्षा करतना सयत गॉल ब्लाडरांत ताच्या पितांत कसलोच फातर ना म्हूण जालो. सर्जरीची गरजच ना म्हूण जाली. तर थंय एका तरान भियेलीं. पयलेच्या फावटी थंयसर डाक्टरान सर्जरी करीचेच म्हळें ना जाल्यार जिवाक आपाय आसा म्हळें. तें ताणें फटी मारलें गी. ह्या डाक्टरांनी मोस केलो गी. ह्या सर्जरी करून आनी कितें त्या पोटांत सर्जरी करून आनी कितें करते आसली गी म्हणून मोगाचें न्हू. ती भियेलीं तरी देवाचें उतर वाचल्या उपरांत तांकां धैर्य मेळ्ळें. सर्वेस्पर देव सकट संगती ताच्या काळार सोबीत सुंदर जावन बदलिता. आमच्या जिवितांत कितले कश्ट आकांत आयल्यार देव सकट संगती आमच्या बऱ्या पडाशें करता. रोमा घरां बरलें पत्र 8 वर्सर 20 आनी 8 वड. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28. जो कोण देवाचो मोग करता आनी कोणाचो देव मोग करता तांकां तांच्या जिवितांत सकट संगती देव तांच्या बऱ्या पडाशें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तूं देवाचो मोग कर. देवाक तुज्या जिवितांत एक फावटी उलो मारन पळय. एक फावटी देवाक तुज्या जिवितांत प्रवेश जावंक सोड पळय. कशें तुज्या जिवितांत तो जसो सर्गीचो बाप संपूर्ण आनी परिपूर्ण गी तुज्या जिवितांत सकट संगती परिपूर्ण आनी संपूर्ण करतलो. तुज्या वैयक्तीक जिवितांत तुका संतोष आनंद मातनी वय ती संतृप्ती दॅट कंटेंटमेंट दॅट जॉय दॅट ओवरफ्लोज तुज्या जिवितांत देव आसा करतलो. तुज्या संबंधांनी ल्हान आसतना तुज्या आवय बापायन
ह्या भाव भयणी थंय इस्कॉलान तुज्या सांगात्या सयी तुज्या क्लासमेट्स सांगता ह्या तुज्या मास्टरां टिचरां सांगता वडिलां सांगता आनी तरणाट्या प्रायर तुज्या जिवितांत सर वायट आतां पयस रावन तुजी देणी तालेंतां बळार बरें करून वर्जीत करून वेळार व्यापार वैवड करून या बरें काम करून बरो दिसपडतो ग्रास जोण समाजेन वावर करून वर्तो महान मान जोण घेवंक तोच समी जेजू तुका फावो करतलो आनी वेळार तुजो भेस विंसूंक हे काजर जावन तुज्या पत्नी सांगता तुज्या घोवा सांगता बरी काजरी जिणी जियोंक या एक रिलिजियस जावन धार्मीक जावन मिसांव वावर करून देवाक मानता तसल्या थरान जिणी जियोंक देव फावो करतलो तूं कितेंय करताय तुज्या जिवितांत जर तर भुरग्यांक वाडयताय देवाक मानवच्या रितीन भुरग्यांक वाडोवन बऱ्या फुडाराक पावोवंक तुका साध्य जातलें आनी उतर प्राय आसतना निराश जायनासतना देदेस्पर जायनासतना कुडीन देवचे ते पिडा शिडा कुडीन देवचे ते दुखी आनी जावचे ते बांदपास आनी थोडे फावटी एकसुरपणांत रावचें पडटा थोडे फावटी आश्रमांत प्रायवंतच्या घरांत रावचें पडटा भुरगीं परगांव येतात एकल्यानच रावचें पडटा विधव जावन या विधर जावन कोणी नातल्या वेळार सयत निराश जायनासतना यू वील बिकम ओल्ड ग्रेसफुली कुरपेन तूं उतर प्रायक पावतलोय देखून देवाक तुज्या जिवितांत आपय तुका ताका तुज्या जिवितांत जे कितें तूं मागताय तें सयत तो तुका फावो करतलो पात्यणेन विस्वासान तूं जर तर सत म्हणताय देवाची महिमा तुज्या जिवितांत पळयतलोय देखून सोमयाक तुज्या जिवितांत स्वागत कर तुमच्या कंताराच्या बुकांत कंतार नंबर E39 पेज नंबर 130 ये सोमया म्हज्या जिवितांत ये धनी या म्हज्या काळजांत ये नवी बरी भलायकी दिवंक आत्म्याक ये सोमया म्हजे थंय ये पपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घाला वा दोळे रांपा सगळे तुमचे खंत हुस्को ताचेर घालात आनी गीत काळजांत तावन तुमी गायात सोमया काळजांत तावन उलो मारात ये सोमया म्हज्या जिवितांत ये ये सोमया तूं म्हज्या जिवितांत ये धनिया तूं म्हज्या काळजांत नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक ये सोमया ये सोमया मुझे थंय दोन्ही हात वयर करया सोमयाक आमच्या जिवितांत आपोवया दोळे जांपया सोमयाचें दर्शन घेवया आनी म्हणया ये सोमया म्हज्या जिवितांत ये सोमया तूं म्हज्या जिवितांत ये धनिया तूं म्हज्या काळजांत नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक ये सोमया ये सोमया मुझे थंय ये सोमया मुझे थंय काळजांत आयिल्ल्या जेजूचो अनुभव कर ताचे लागीं आमी इच्छा सर गरजां पासून मागया आज जो कोण जन्म दिवसाचेर आसा तर तुमच्या सांगात आमी संतोष पावता तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा जो कोण काजराचो जुबल्यो वाशासून आसात काजराचो वार्षिक दिवस आचरून आसात पयलो कुमगार करना आसात या विविध तरांचे फंक्शन करना आसात काजराचें कार्य रोसाचें या एंगेजमेंट म्हणटात खराराचें कार्य नव्या घराचें उक्तावण करता सगळ्यांक मोगाचें आमी बरें मागता दैवीक लोरेत्र मंदिरांत जन्म दिवस आचरतात शाकिला पिंटो जर्मनी मॅगदलिन वेगस पुत्तूर 47th बर्थडे जॅनेट विल्सन पेरेरा कुलशेखर 25th वेडिंग एनिवर्सरी काजराचो 25 वर्सांचो रुपयाळो जुबले वाचसून आसात आयवन आनी शार्लेट डिसोजा मुल्की 50th ऑर्डिनेशन डे ह्या जावन 50 वर्सां जालीं जुबले वाचशिता मनादीक बाप जॉर्ज अंद्रादे
काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात. अनिल आणि विनीता डिसोजा बोरिवली. 24th वेडिंग एनिवर्सरी ग्रेसी आणि मार्सेल डिसोजा मुल्की. 13th वेडिंग एनिवर्सरी जॅनिटा अँड रिचर्ड मालाड ईस्ट. तुमकां अभिनंदन आणि देवाचे विस्नार आशिर्वादान तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. दैवीक कलोरेत्री मंदिराद्वारे तांच्या जिवितांत अजापां जाल्ली विजमितां जाल्ली आनी देवाची विस्नार कृपा अनुभव केल्ली आनी तांणी मागिल्लें जोड घेतिल्ली. आश्विन आनी कुटुंब कॅनडा. निशेल सरावो मोडांकाब. सांत आंतोनीच्या मानाक प्रकाश डिसोजा. रॉबिन सबिता वाज एंजेलोर. आस्पत्रेंत आसलो मोगाचो मनीस अजापांनी विजमितांनी म्हणल्या बरी देवी कलोरेत्री मंदिरांत विनवणी केल्या उपरांत बरो जावन फाटीं आयलो. कॅन्सर पिडेस्त 4th स्टेजीर आसलो पूण बरो जालो. आंगांत आसली दूख पयस जाली. दंप्रकांडीची सर्जरी जायचें म्हणलें पूण सर्जरी नासतनाच बरेंपण जालें. सर्जरी बऱ्या तरान जालें आनी सर्जरी जाल्या उपरांत घाई गूण जायनातलें. दैवी कलोरेत्री मंदिरा वचून मागणें केल्या उपरांत घाई संपूर्ण तरान गूण जाल्यात. परिक्षेंत भुरग्याक बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात. 10व्या परिक्षेंत भुरग्यांक बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात म्हूण 12 जाणांनी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिला. तशेंच PUCच्या परिक्षेंत तशेंच नीट एग्जामांत आनी विविध एग्जामांत बरोवंक देवान साध्य केलां. आनी परगांव वचून साध्य जालां. थंयसर विजा मेळनातली विजा मेळ्ळी आनी परमनंट काम मेळनातलें थंयसर परमनंट काम मेळ्ळें. काजाराची सैरीक जायनातली सैरीक जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत पावसाचे ह्या कसलेच दुसरे अडकळी येनातल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. पयशांचो तत्वार आसलो देवानच तो पयशांचो तत्वार पयस केलो. रीण फाटीं दिवंक देवान फोव केलें. भुरग्यांचें देणें लाभलां आनी जायनातलें काम जाग्याची समस्या आसले 12 वर्सांत 10-15 वर्सांत हांव तें इत्यार जायनातलें. एका स्परात इत्यार्थ जाल्ल्या पासती देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. अर्घ आनी होकलाप तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध तेसां पासत मागया. एक बरें काम मेळच्या पासत न्यूयॉर्कांत आपल्या दुये पासत मागणें करता आनी विनंती करता. लिना डिसोजा धैसर. भुरग्यांचो फुडार बरो जावचे खातीर पूत काजर जावंक ओपना वेळार काजर जावचे खातीर दुव्यांनी जावया मदें काजराचें मनस्ताप आयला. देखून दुव्या आनी जावया मदें माया मोग आनी एकवट येवच्या खातीर नवीनच काजर जाल्ली वेगळासाचे वाटेर आसात. तांणी एकामेकाक समजून माया मोगान एकवटान जियोवचे पासत. भुरग्यांचे देणें वेळार लाभच्या पासत. परिक्षेंत पास जावचे पासत. IELTS आनी OET एग्जामांत पास जावचे खातीर तांणी आशिल्ले बरी आयर्लंडा वचून पावचे खातीर 12 वर्सांत प्रयत्न करतात. इंग्लंडा वचूंक एकलेच दूतांचें नर्सींग केलां. घरांत आर्थीक अडचणी आसा. बापायक बरें ना देखून दुवेक वेळार इंग्लंडा वचूंक साध्य जावन थंयसर पयशे जोडून कुटुंबाच्या बरेपणाक ताणें वावरच्या पासत मागोवंक विनंती केल्या. बरी सैरीक जावचे काजर जिवितांत भुरग्यांचें देणें जावचे पासत. भुरग्यांचें काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावचे खातीर बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश जावचे खातीर उदकाची बांय करता आसतना त्या बोरवेलांत बरें उदक मेळचे खातीर ह्या सर गरजां पासत मोगाच्या सांगाता मेळोन आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मालकण्या पासत मागया. देवादीन आल्बर्ट डायस तल्लूरू. ग्लॅडसन पेरेरा कुलशेकर. मेरी फेरावो तोकूरू. आश्विन आनी कुटुंबांत सरलेल्या सर मालगड्यांचो उडास करतात कॅनडांत. कुटुंबांत सरलेल्या सर मालगड्यांचो उडास करता आश्विन आनी कुटुंब कॅनडा. देवादीन फ्रांसीस सॅम्युएल डिसोजा राणीपुरा. देवादीन आयरीन रिटा मिनेजेस आनी नवीन मिनेजेस कासिया. कार्मिन रोनाल्ड आरान्ना. डिसोजा केल्या कुटुंबांत मरण पावल्या मालगड्यांचो उडास करता रीना प्रकाश डिसोजा. बर्थ एनिवर्सरी देवादीन जॉस्विन फेर्नांडीस विक्रोली. जॉन गोम्स दोंबिवली. क्रिस्टिन डिसोजा पिलार रोड. 3rd डेथ एनिवर्सरी जेरोम मोंतेरो अत्तावर. 1st डेथ एनिवर्सरी शैलेश चव्हाण बाईंदर वेस्ट. ससनाचो विशय दी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानीन ती विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या मरण पावल्या समेस्त मालकणाचे आत्मे सम्याच्या देवाच्या काकुतीन समाधानीन ते विशय घेवन दीत. आमेन. आमी दिंबेर पडया. बापय सक्रांतल्या सम्या जेजूचें आशिर्वाद आमी जाणून घेवया. ब्रदर प्रकाश डिसोजा हांगासर येवन रेतेर दिता म्हण सांगलें.
पण ब्रदर प्रकाश दिसो हुशार नासतना आसपत्रेंत आसा ताणें बेगीनच बरें जावन घरा येवचे खातीर परतून ताणें सुवार्ता प्रकट करूंक देवान ताका कृपा बळ दिवचे खातीर मागया. व्हडा संख्यान देवी कलोरेतीर मंदिरांत बसती रेतेर करनासात तांचेर देवाचे विशेष पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जावन सुटका सोडवण बरी भलायकी लाभच्या खातीर आमी मागया. येवच्या शनिवाराची रेतेर बऱ्या तरान जावचे खातीर मागता आसतना सिस्टर विमला तिच्या कुडीर सगळ्या कुडीर जेजूच्या कुर्साचे 5 घाई दाग आसात मारनी वय जेजूच्या कांट्याच्या मुकुटाचे माथ्यार जाल्ले त्या घायांचे दाग सयत आसा. ती सिस्टर हांगासर येता आसतना ती रेतेर बऱ्या तरान जावचे खातीर ह्या म्हयन्याच्या अकरेच्या दिसा 30 आनी 1 तारीख जावन सुरू जावची. कुटुंबाची रेतेर काजारी जोड्यांचे रेतेर चड आनी चड काजारी जोड्यांनी हांगासर येवन बरेपण जोडच्या खातीर मागया. सर आमची त्या सवा भोपय सक्रामेंताच्या पांयां तळा दवर समियाचे आशिर्वाद आमी जावन घेवया. ये समिया तूं म्हज्या जिवितांत ये म्हणून आमी काळजान तावन गावया. ये समिया तूं मुझा जीवितांत ये धनिया तू मुझा काळजांत नवी भलायकी दिवकात्म्याके नवी भलायकी दिवकात्म्याके येसो मिया येसो मिया येसो मिया मुझे तई. मिस्टर जिंगिता सोम्या देव से बुक आता हूँ पहले प्रवेश गीत गीता गव्या गीत नंबर ये 23,525 पेज नंबर 25. जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गा दिवस उपकारा तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता भले भेटून तुका वंदिता दिनपोनी तुका हसिता दया माया तुझी नियता पाकी जिणी बोगस मन माता आदर कृपा बेसावाशेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या जीवन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आमच्या समिया जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू. आमी देवा लागीं आमच्या सर गरजां खातीर मागोवंक आमी येता आनी देवा लागीं मागता आसतना आमचें मागणें फळां बरीच जाय. आमी मागले आमी जोण घे जाय म्हूण आमी आशेता पूण सबार फावटी तें आमकां मेळना. हाका कारण कितें मोगाचें न्हू. आयच्या वाचपांनी देव आमकां संदेश दिता. आमी जर तर पेंतेकोस्त आमच्या जिवितांत जोण घेना पवित्र आत्म्यान आमी भरना आमी मागता आसतना आमच्या रक्त तामासाच्या वंदवण्या प्रमाणे आमी मागता आमच्या स्वंत खुशालाय खातीर आमी मागता देखून देव आमकां तें दिना कित्याक तें आमच्या नासाक व्हरून पावयता. जें कितें आमी देवाच्या खुशे प्रमाणे आमच्या सासणाच्या जिविता खातीर आमी मागता तें खंडीत जावन देव आमकां दिता तें आमी जोण घेता. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार हीच कृपा आमी जोण घेवया. देवाची खुशी जाणा जावं देवाच्या खुशे प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाल आमी मागोवंक मागलें जोण घेवंक आनी देवाक मानवाची जिणी जियोवंक आमी कृपा जोण घेवया. आमची पातकां आमची असकत काय आमी वळखून घेवया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगेवन सदांच जावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा, आमचो संसार तुज्या मांडावळी प्रमाणे चलोवन तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुज्या पवित्र सभेक सवस्थकायेन तुजी भक्ती करूंक मेळो. हो संतोष बगूंक आमकां निर्मी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सांत जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मदें लढाई आनी झगडें खंय तावन उपजता. तुमच्या कुडी विश्वा भितर झूज मांडतेल्या खोट्या ओडण्यात हावन नैवे. तुमी आशेतात ती वस्त तुमकां मेळना ना देखून खुनी करूंक सयत तुमी तयार. तुमकां कठीण आशा भोगता तरी पूण तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना. त्या पासत तुमी झगडतात आनी लढाई करतात. तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागिनात, वा तुमी मागतात जावेत पूण तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या कुशलयांक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात. अविश्वास्यानो, ह्या संवसाराची इश्टगत करची म्हणल्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणात गाय. त्या पासत जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता. वा तुमचे थंय बिडार करूंक म्हूण देवान गेल्लो आत्मो मसरान पेटता. म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता ते सूख म्हणटात वे, पूण तो दिता ती कृपा आनीकी वर्ती. ह्या पासत पवित्र पुस्तकींच म्हणलां, देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण खालत्यांक कृपा दिता. देखून देवाक तुमी खाल जाया. देवसराक आड रावा आनी तो तुमचे थंय फळतलो. देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. तुमी पातक्यानो तुमचे हात धुया. तुमी दोड्या मनाच्यानो तुमचे अंतस्कन नितळ करा. खंत करा, दुखेस्त जाया आनी रडा. तुमचो हांसो दुखांत आनी तुमचे कुशलयेन खंतींत बदलू. सुम्या समोर तुमकांच खालती करा आनी तो तुमकां उंच उबारतलो. देवाचे उतर. देवाचे वडकार. श्लोक. तुजो हारबार सर्वेस्पराचेर सोड, तोच तुका सांबाळतलो. तुजो हारबार सर्वेस्पराचेर सोड, तोच तुका सांबाळतलो. हा पकाटे जर म्हाका असले, पारव्या बरी उबोन वचून आसरो सोदतो. पयस पयस फोळण वचून अरण्यांत हांव बिडार करतो. श्लोक. तुजो हारबार सर्वेस्पराचेर सोड, तोच तुका सांबाळतलो. भिरांकूळ वाऱ्या वादळांतलो सुकोवन घेवन धांव धावी आसरो सोदून काडतो. गलिबिलीकन सोड सर्वेस्परा तांची भास आनी तांकां दुस्पटावन सोड. श्लोक. तुजो हारबार सर्वेस्पराचेर सोड, तोच तुका सांबाळतलो. शहराच्या पगार वयर रावून दीस रात ते पारो करतात. तरी शहरांत फकत जबरदस्ती आनी झगडें पळोवंक मेळटात. श्लोक. तुजो हारबार सर्वेस्पराचेर सोड, तोच तुका सांबाळता.
तुजो हारभार सर्वेस्पराचेर सोड, तोच तुका सांबाळतलो. सुगुणी मनशाक तो केदींच पडोवंक सोडचो ना. श्लोक. तुजो हारभार सर्वेस्पराचेर सोड, तोच तुका सांबाळतलो. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साची बडाय शिवाय हेर खंयचेय वडपण म्हाका ना. ताचे मरिफात संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुर्सार मेला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत मार्का प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. जेजू आनी ताचे शिस गलिलियांतल्यान उतरतले. ते वेता ते कोणाकच कळीत जावचें नाका ताका आसलें. कित्याक ताच्या शिसांक तो शिकयत अशें सांगतलो, मनशा पुताक धर्न लोकाच्या हातांत दितेले आनी ते ताका जिवेशी मारतले. पूण जिवेशी मारतस तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंकय ताणें धैर्य घेतलें ना. ते कफरनाव येवन पावले आनी घरा पावतस तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें. पूण तांणी जाप काडली ना, कारण तांचे मदें कोण व्हड म्हूण वाटेर आसतना तांणी एकामेका तर्क केल्लें. तेदवां तो बसलो आनी बारांक आपणा सरशीं आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सक्तांच्याकी निमाण जायजय आनी सक्तांचो चाकर जायजय. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदेगात ताणें उबो केलो आनी ताका पटलोवन धरून तांचे लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजे नांवीं घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्ही, म्हाका पाठयल्ल्याक घेता. देवाचे उतर वाखणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचें न्हू. आमी देवा लागीं मागता आनी कशें मागा जाय म्हणून याकोबाच्या पत्रांत आमकां दैवीक संदेश आसा. आमी मागता आसतना रक्त तामासाच्या वंदवण्या प्रमाणे मागचें न्ही. आमकां कितेंय उणें पडिल्ल्या वेळार आमी मागोंक आशेता, कित्याक आमची कूड ती आशेता. खावंक या जेवंक पळोवंक आयकूंक ह्या भोगूंक खुशालाय जोड घेवंक. पूण आमी आत्म्या प्रमाणे चला जाय. ह्या हप्त्यांत आमी विशेश तरान नियाळ करचो पवित्र आत्म्याचो अभिशेक. आनी आमकां पवित्र आत्म्याचो अभिशेक कित्याक जायचो? पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खाल आमी आसल्या वेळार आत्म्या प्रमाणे आमी चलता तेन्ना रक्त तामासाच्या वंदवण्याक आमी धादोशी करचे ना. रक्त तामासाच्यो वंदवण्यो आत्म्याच्या अपेक्षा विरोध जावन आसात आनी आत्म्याच्या अपेक्षा रक्त तामासाच्या वंदवण्याच्या विरोध जावन आसात. हे आमी वाचता गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या वसरांत 16व्या वळीरता. गॅलिशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 16 ऑनवर्ड्स. हाच्या वांजेलांत सम्या जेजूचे शिस जेजूचो पाटलाव करनासले. जेजू तांकां लोकां कळनातल्या बरी आपूण सगळ्या मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर कुर्सार मोरचो आसा तें तो तांकां विवरचो नासलो. पूण ते लौकीक संवसारांत मेतेर इतले जाल्ले की सम्या जेजून सांगचे ते दैवीक संदेश आयकूंक ते तयार नासले. तांचे कान केप्पे जाल्ले, तांचे दोळे कोरडे जाल्ले. केवळ तांकां एकच ह्या संवसारांत मान मेळा जाय, गौरव मेळा जाय, हुद्दो मेळा जाय, आस्त बदीक मेळा जाय. ह्या संवसारांत तांणी महान जायचे म्हणून ते देखून तांच्या पैकी 12 जाणां आपोस्तलां पैकी कोण व्हड आनी कोण ल्हान म्हणून ह्या विशयान ते तर्क करनासले. सम्या जेजू कितलें दुखलें आसता. देखून सम्या जेजू एक ल्हान भुरग्या पटलून धन तांच्या मुखार हाड म्हणटा, ह्या ल्हाना भुरग्याक बरी तुमी देवाचें राज्य स्विकार करिना जाल्यार, स्वागत करिना जाल्यार तुमी देवाच्या राज्यांत तुमी रिगचे ना. तुमकां देवाच्या राज्यांत जागो आसना. देवाच्या राज्यांत जागो आसचे जाल्यार आमी पवित्र आत्म्याक दुखोवन वचो म्हणटा सांत जाकोब.
कशें आमी दुखोवनूचो रक्त मासाच्या वंदवण्या प्रमाणे आमी मागचें न्ही, पवित्र आत्म्यान बरोवन जें कितें आमच्या सासणाच्या जिविताक आमकां उपकारता, आमच्या बाच्या खातीर, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याच्या घोवाच्या सालवासां पासत, बायलेच्या सालवासां पासत, भुरग्यांच्या सालवासां पासत, म्हणजे आवय बापायच्या सालवासां पासत, सगळ्या मनशाकुळाच्या सालवासां पासत कितें तें उपकारा पडटा ते परी आमी मागा जाय. समिया जेजून आपले जीव आसो त्याग सॅक्रिफायस केल्ल्या बरी कुटुंबाच्या सांद्यांनी कुटुंबा खातीर, पवित्र सभे खातीर त्याग सॅक्रिफायस करी जाय. देवाक काल जाय, देवाक लागीं जाय आनी देव सारतेतना फळ दावतलो म्हणटा देवाचें उतर. आमी खालतें जायचें, आमी खालतें जाल्ल्या वेळार देव आमकां वंस उबारतलो. तर मोगाचें न्हू एक घडी भर दोळे धांपून देवा लागीं आमी मागया. देवा आमकां खालतें कर, देवा आमकां सादें कर, देवा आमकां बोळें कर. पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमकां दी. कितें मागा जाय, कशें मागा जाय, पवित्र आत्म्यातय जाणा जावन बापा तुजी भुरगीं जावन आसल्या आमी तुका महिमा दिवचें असलें जिवीत जियोंक आमकां फावो कर. आमेन. गीत नंबर C22 पान संख्या 103 पेज नंबर 103. कानिको ये बापा भेटैता वास्तुका स्वीकार कर ये बापा. उंड्या वायना संगी भेटैता ही देणी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर. जीवन आमचें नंदन कर. स्वीकार स्वीकार कर बापा. कानीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर. जीवन आमचें नंदन कर. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजां सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसल्या दवा सगळें स्पोर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवांचो वुंडो आनी दाकांचो सोरो तुमचो आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं ह्या आमच्या भक्तीचें इनाम सरकार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. समिया जेजू सवें सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवले आनी ताच्या देवपणांत आमा समेस्तां तुवें वांटो दिलोय. सैमान करो देवतो तरी ताणें आपणाक खाली केलो आनी खुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें
तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. म्हज्या समया म्हज्या देवा. तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवांतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त मलकड्यांचो आमी उडास करता. तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तान तुजें परसळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धनदुतू आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुजे फर्नांडमेट्स, यस्फिडचे ते मार्तीर सांत, ह्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. समया जेजू सगळे मेळोन सर्गींच्या बापा लागीं आमी भक्तीपणी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुठय आनी सर आकांतांतलें वाठय. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सगळें आसो. माया म्हाका सगळ्यो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. शालोम. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या पवित्र दैवीक जेवणाक आपण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. जेवत्रांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D13 542 पेज नंबर 142.
Tuz muzo rasnar somia, tuz muzo vada, tuz mujam kalzan somia, sadans garbida. Jivita so wundo tu sergitam devlolo so sasni jivdivja bapanto dadolo tujhe lagi eta to kedi buke usona tu kasat manta to kedi stane usona tu smuzo rasnar somya tu smuzo ada tu smujam kalza somya sadas kabira. आमच्या काळजांत आयिल्ल्या समिया जेजूचो आमी अनुभव करया ताजे लागीं आमी उलोवया. मोगाळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. हांव तुका स्वागत करता. म्हज्या काळजांत तूं राव. तुजे थावन म्हाका मेकळो जावंक केदींच निर्मी नाका. तुज्या पवित्र आत्म्यातय म्हाका तूं चलोवन व्हर. आमेन. प्रार्थोया. काकुदरा बापा सोडवण दितल्या देण्यांनी तुवें आमकां दोशी केल्याय तर पवित्र आत्म्यान भरून आमचें जिवीत सासणाच्या जिविताच्या वाटेन सुगमयेन फुडें सरो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. उपकारी काळजान देवाची मोना सोम्या गर्गा दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत कोणत्या उपकार ताचो बाबुड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेताय विघ्नां आनवारांनी राखून व्हरताय. सतानी ती जीव आदार दिता जिविताचे वाटेन चलयता. उपकारी काळजान दिनवासी मोना सोम्या गर्गा दिव्या तोगा पासोत ताच्या मोगा पासोत व्हरत्या उपकार ताचो बावड्या. मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां. मागीर कृष्णाचे करुवे आमच्या देवा आमच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.